क्रेडिट कार्ड विकपी जसो क्रेडिट कार्ड घे म्हणून फाटी लागता तशेंच तू म्हाज्या फाटल्यान पडला. तुका कितें दिसता तुवें मेसेज केला हांव मोव पडटलो? मोव पडटा. आतां तेजो कांय फरक पडना. 4 दीस पयलीं तुवें मेसेज केली आनी मागीर म्हाका उगडास जालो सगलो. त्यो वायट यादी, वायट गोश्टी, वायट गजाली, वायट शर्ट, वायट सॉस, वायट बड्डे, वायट केक. केक बरो आसलो पूण तें इम्पॉर्टंट ना. ही मेसेज आसा म्हाज्या एक्साक. हय तुका. कशें तूं म्हाका सांगतालें दर्शन तुज्या सारको म्हज्या आयुश्यान आनी कोण ना. म्हज्या सारको तुगेली ही मेसेज हांव डिकोड करपाक पावलो ना. कशें तूं म्हाका शॉपिंगेक व्हर म्हणटालें. तूं म्हाका त्या कपड्याच्या शॉपार व्हरतालें आनी टी शर्ट चूज कर म्हणटालें. तेंच टी शर्ट आपलो तो पयसुल्लो लागींचो बारीकसो कजन ताका गिफ्ट करतालें. कशें तूं म्हाका विचारतालें हांव कशें दिसता. म्हजे होप्स हाय जाताले पूण मुळात तेका हांव कशें दिसतलें हें तूं चिंत्तालें. बाबू म्हाकाय चड उलोवपाक मेळपाना. बॅलन्स काबार जातालो. हें आयकना फुडें गजाक सांगून हांव तुजें रिचार्ज करतालो. रिचार्ज जाल्या उपरांत दर्शन तूं बरो अशें सांगून लास्ट सीन जातालें. अशें तूं म्हाका रातचे 8 वरांचेर गुड नायट म्हणटालें आनी 2 मेरेन कोणा बरोबर बजट डिस्कस करतालें. दुसऱ्या दिसा हो इमोजी धाडून तूं म्हाका पिशान काडटालें. सगळ्यान पयलीं तर हो इमोजी डेव्हलप केला ताका चडान चड देव बरें करूं. एवरी टायम दर्शन म्हाका कॉलेजीन सोड. दर वेळार रँडम कॉलेजींनी हांव तुका सोडटालो आनी ती कॉलेज कशी अजिबात दिसनासली. लॉकडावन जसो एक्सटेंड जायत आसा तसो हांव आमचें रिलेशन एक्सटेंड करीत रावलो. तूं आशिल्लें खटप्पा हांव तुका देवसेना समजलो. तुज्या फ्रेंड्सा बरोबर आसतना कशी तूं म्हाजें पिल्लूक वाजयतालें. मागीर तुजो तो क्यूट फेसाचे पिक्चर्स धाडून म्हाका पिशान काडटालें. तुका कितें दिसता हांव पिसो जातालो? पिसो जातालो पूण तें इम्पॉर्टंट ना. आतां तुजी खूब तेंपान मेसेज आयली. दिसलें तुज्यान मातशी तरी आतां मनीसपण उरल्या म्हण. पूण ना तुका म्हाज्या नॅटफ्लिक्साचो अकाउंटाचो पिन कोड जाय. वा तुका फक यू सुद्दां म्हणपाक शकना कित्याक तुका ती ऑफर कशी दिसता. तुका कितल्या फाटी सांगपाचें ती ऑफर न्हय तर ती म्हाजी गाळी तुका लागून. तें मास्क घालून तूं आतां बरें दिसता कारण म्हाका तुजें तोंड दिसना. सपन तुटलें पूण तुजें कोणा बरोबर जुळ्ळें. मातशें दूख जालें तें म्हाका परवडलें. मुळात म्हाजें आनी तुजें रिलेशन म्हटल्यार एक समोसा कसो आशिल्लो. हांव समोसा भितर आशिल्लो बटाट समोसा खूब मोग करता. तो सामको ताच्या भितर आसता पूण समोसा आनी बटाट केन्नाच एक जायना. आतां तूं म्हाका केन्नाच मेसेज करिनाका. एकदा तरी फोन करपाचो तेणें. हॅलो आवडलो व्हिडिओ त्या एक्साच्या नावार हो व्हिडिओ सबस्क्राईब करात आणि शेअरही करात.